दोन दिसांच्या विसवा उपरांत आयज उटंगाराच्या पावसान बरोच नीट धरला। सकाळी सावन पावस धो धो पडत आसा। पणजेचे रस्ते पावसान उदका पोना केल्यात। उदक गटारांनी तशेंच रस्त्यार दुकानांनी भरल्या। कोयराच्यो पिशव्यो उदकान व्हांवून रस्त्यार आयल्यात। स्मार्ट सिटी जावपी पणजे शहरान उटंगाराच्या पावसान सारके भरल्या। पयल्याच पावसान ह्या राजधान्याची अशी अवतिकाय जाल्या। पावसा पयलीं पणजे म्हापालिकेन करपाची कामां अर्दवट आशिल्ल्या कारणान पणजेकारांक ह्या तुमिल्ल्या उदकाचो त्रास जाला। मिरगाच्या वेळार कशी परिस्थिती जातली काय हो प्रश्न निर्माण जाला। गटारां नितळ नाशिल्ल्यान उदक व्हांवून वचपाक वाट ना, हाका लागून अशी स्थिती निर्माण जाल्या। काळी कुपां पळोवन आयज दीसभर पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें दिसून येता। आम्ही सध्या पणजे महापालिकेच्या तोंडा मुखार उबे आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता जे पयल्याच पावसाक हांगा फूल उदक भरिल्लें आसा। पणजेक स्मार्ट सिटी करपाक इतले पयशे मोडटा आनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आहा, ताका ती स्मार्ट सिटी म्हणटा काय असो प्रश्न आतां पडटा। पयल्याच पावसाक सकाळच्यान पावस पडत आसतना कंटिन्यू इतले फुडें उदक भरला, ताका लागून लोकांच्या घरांनी उदक येलां। तशेंच लोक हांगासर चलपाक वाट ना तांकां, लोक उदकांतल्यान वता, तशी गाडयो उदकांतल्यान पासार जाता, ताका लागून तांकांय त्रास जाता, लोकांकूय त्रास जाता आनी आमच्या स्थानिकांकूय त्रास जाता।